नमस्कार. हांव सुचित्रा यश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीन प्रसार जेवचे जागृत जगत ह्या कार्यक्रमाक तुम सर्वांक स्वागत. आजी जागृत जगतांतू आम्ही तुमगेल मुखार विशेष कार्यावळी हाडलेली आसा. आप्त सल्ला, आप्त समालोचन या काउन्सिलिंग ह्या विशयारी माहिती दिताची आणि आमगेल संघात भासाभास करताची प्रसिद्ध ह्युमन राइट्स ऍक्टिव्हिस्ट अँड मेंटर डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांणी. डॉक्टर मम्मा तुमकां हेच्या पाख्यान स्वागत. नमस्कार. नमस्कार. आती आप्त सल्ला म्हणतना आमगेल मनान तू सहज जावन एक प्रश्न येवचे, आप्त सल्ला या आप्त समालोचन या काउन्सिलिंग म्हळ्यार कसले म्हणून. या आता काउन्सिलिंग म्हळ्यार कसं नाही म्हणून सांगी न्हू, आमी ताजी डेफिनेशन पळोवच्या गेल्यार तातूंत मस्त आसा तें नाका, त्या पुरा जनसामान्य अर्थ जायना तिलें. आतां सामान्य जावन गेले एक आमगेलें आप्त सल्ले म्हळ्यार कसं न्ही म्हूण सांगी न्हू पळयल्यार तातूंत कळटा एकलो मनुष्य गोंदळ पावचे न्ही जाल्यार एक कन्फ्युजन स्टेजार आसचें तें सहज. समस्या पुरा जाणां येता, त्या समस्येक हांव भायर येता की ना, त्या समस्येक परिहार कसो न्ही म्हूण सांगून न्हू ऑर्डिनरी स्टेजार ताका कळटा जाल्यार मन गोंदलांत आशिल्लें तेन्ना तें कळचें बारीक कश्ट आसा. ताचे खातीर आनेकल्यान सहाय जावंक जालेलो अवश्य. ताकाच आप्त सल्ले म्हणचे, ताच्या वयर कसं न्ही ना. म्हळ्यार जनसामान्य भाशेन तूंच आमी पळयच्या गेल्यार एकलो समस्ये एदूर करतना ताका गोंदळ जायनाशी, ताका समस्या मार्गाचे ते परिहार मार्गाचे एक वाट दाखयतलो कोणी आसा म्हूण जाल्यार ताका समालोचक म्हणटा ती. ताण कसो सल्हे दिल्यार ताका आप्त सल्हे म्हणटा ती. आतां आप्त सल्हे की कसल्याक म्हळ्यार दुसरो प्रश्न ताचे आशिल्ले ते आप्त सल्ला म्हणटना मनान ते गोंदळ आसा, ते गोंदळा साकून आमी भायर येवका म्हूण जाल्यार एक मनशाला घेवचे एक सल्ला म्हणून तुम्ही सांगले. आता असल एक आप्त समालोचन या आप्त सल्ला घेतील निमित्त कसं प्रयोजन असं. आता कोणा आप्त सल्हे दिवचे म्हळ्यार तो सहज परिस्थिती दाखोवन विशेष परिस्थितीक वता, गोंदळ जाता, ताका एक एग्जाम्पल दिवचें म्हूण जाल्यार आतां कोणी प्रितीश आशिल्लो मेल्लो म्हणलें नवे एक प्रितीश चेडू एक आवसूक चेडू पोर गेले म्हूण गेल्या. एंग्जायटी येवचे सहज. एंग्जायटी म्हळ्यार आतंक हे सहज, ते एक रोग न्ही. जाल्यार तेच आतंक मस्त वेळ गेल्यार समय ते आसल्यार ते नॉर्मल एंग्जायटी दाखोवन पॅथॉलॉजिकल एंग्जायटी वता. ताका डॉक्टरा ट्रिटमेंट जावका म्हळ्यार मेडिकल केमिकल इंटरव्हेन्शन म्हणटा आमी तें जावका. ताजे फुडली स्टेजार तिका कोणी तो समाधान देव असल कसं नाही म्हणून म्हणटाची. तू काळ भिवू नाका, आमी पुरो आसाची, तुगेले देव आसा अशें म्हणून करतना ते पॅथॉलॉजिकल स्टेज वच्चे ताजे कडून ती सेव करूं येता. ते प्रयोजन म्हळ्यार तेंची. आतां कितली जाणां तागेल तिका एक मानसीक जावन एक शांतताय दिवचे एक कार्य आमगेले प्रयोजन अंत मेळटा म्हणून म्हणचे. तिका डिप्रेस जालेले ते स्टेट दाखोवन भायर जाणचे आनी कसं न्ही ना. ताचे खातीर युजली मालगड आसता घरा कडेन, तांणी पळय केलो पण सांगले कडल्यान मस्त समाधान जावचें आसा. तें जावन घेवन आप्त सल्हे म्हळ्यार तितलेंच वेगवेगळें कसं न्ही ना. आतां विशेष समस्या जाली तेन्ना आतां एक सान एग्जाम्पल दिता तेन्ना म्हाका कळटलें. आतां एक चेडू 4 घंट्याक स्कुला दाखोवन वापस येवचें म्हूण लेखया. 4 दवतें तिगेले मानसीक स्थिती सहज आसता. आवसुले 4 जाले अगूर ती भितर भायर वचचें सुरू करता आनी रोडा त्या सायडा ते पळोवचें सुरू करता. म्हणजे स्लोली एंग्जायटी वाडत वता.
4 जावन घेवन 3 मिनिट जाले इथे येऊन पाहुणे आनी पावनी तेका डेकड भोंवचे सुरू करता विदाउट एनी पर्पज भितर वचचें भायर वचचें तिके चड जाली तशी रान्नी वयर दूद अशें पडलेलें कळना पण ह्या स्थितीन हरदा धडधड चड जाता अशें चड जाता हे कॉल्ड नॉर्मल एंग्जायटी म्हणटा प्रति एक आसपाचीच ते एंग्जायटी ना म्हण जाल्यार जीवन ना जाल्यार हेची चेडू येता पळयल कुळे तिका ते पूर एंग्जायटी देंवता शी बिकम्स नॉर्मल त्या निमित्त हे व्हडलें एक संगत न्ही पॅथॉलॉजिकल एंग्जायटी कसं म्हळ्यार चेडू वापस आयले मागीर वापस तिका एक एंग्जायटी सुरू जाले मिगेल चेडूक कसं जालें चेडू आयला ताका डॉक्टराले ट्रीटमेंट खंडीत जावका सायकॅट्री जावं सायकॉलॉजिस्ट जाले ते ट्रीटमेंट जावका त्या विंगड विचार जाल्यार ताजे फुडली स्टेजार म्हळ्यार एंग्जायटी येयली तेन्ना कोणेंय समाधान सांगचें आशिल्लें जाल्यार ती त्या स्टेजार पावना आतां सुसायडल टेंडन्सी सेकंड एग्जाम्पल मस्त जन सुसायड करता ती कसं म्हळ्यार अयो आनी म्हाका बांदची ना म्हाका कसं जायना म्हण सांगून त्या स्थितीन तूं कोणेंय नवो सहाय दिवतें जालें म्हूण जाल्यार त्या मुवमेंटाक पडली चुकलें मागीर सुसायड करना तो एक उदाहरण सांगता बेंगळुरान तूं पंकज अम्मा म्हूण आशिल्ली ती स्कूल टिचर मागीर तिगेले फोट दाखोवचे आसा आमगेले मस्त कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ली ती तिगेले टेलिफोन नंबर पुरो पुलीस स्टेशन आसा कोणेंय सुसायडल टेंडन्सी आसा म्हूण सांगून पुलीस स्टेशनार फोन केल्यार नो पुलिसांच्या कळल्यार कुले तांणी पंकज अम्माक कॉन्टॅक्ट करचें तिगेले नंबर दिवचे रात्री कितले वेळ असो 2 घंटे जावं 3 घंटे जावं तिका फोन येयले कुडले त्या घेवन 15-20 वच न्ही फोनारय उलोवन घेवन तीन कंट्रोल केलें आसा दीस इज द बेस्ट एग्जाम्पल पॉसिबल फॉर ए सुसायडल टेंडन्सीचे एक कावन्सिलींग केलेलें बेस्ट एग्जाम्पल दिवेत आम्ही तिके 2003 तांकां आपयलें आसा त्या काळार तिणें 800 जनां वांचायला म्हळ्यार ताची नेसेसिटी कितली म्हूण सांगून कळटा आता तुम्ही तशें म्हणटा ना इतले पुरो तुम्ही एग्जाम्पल दिले इतले उदाहरण दिले तेन्ना म्हाका कशें येता म्हळ्यार एक आप्त समालोचन करतना सगळ्याक एक करूं जायच ना म्हणून तांगेलें एक व्यक्तित्व कशें आसूं एक आप्त सल्लागारालें व्यक्तित्व कशें आसूं आतां ताजे तूं प्रयोजन हांव सांगलें तशींची आतां मॅट्रिमोनियल तातूंय मॅट्रिमोनियलांत तूं 3 सांगचे सम्मा म्हूण सांगून ताणें सांगचे त्या तागेले सम्मा वर्डीक जत्तर लग्न जत्तर समस्या म्हणटा वय तांतूय ते कसले तशें जाता म्हूण जाल्यार ती कंचकीकर कडेन देखून आयली तांगेले एक संस्कार विंगड आसता तो कंचकीकर कडेन देखून आयलो तागेले संस्कार विंगड जाता उट्ट तेन्ना सुरू केलें मागीर तिगेले कडचें आलोचन करून अशें जावका म्हणचें तागेले कॉन्फ्लिक्ट तशी तेन्ना एकल्याक अर्थ करूं तांकां जायनी म्हूण जाल्यार तांणी कावन्सिलिंगाक गेल्यार तो दोनूय कडेचे पॉझिटिव्ह पॉयंट्स सांगले कुडले ते समजवचे चान्स आसा ते अनेक प्रयोजन ते व्हड प्रयोजन आसा न्हय ते व्हड प्रयोजन ते कित्याक म्हळ्यार तांकां ते म्युच्युअल अंडरस्टँडींग म्हणटा पळय तें करचें साद जायनाशी तांणी ते गोंदलां पडल्याची कॉम्पॅटिबिलिटी नासले म्हणून तशी ते सहज ते कित्याक म्हणल्यार तांगेल कडचे हांगेल कडचे संस्कार एकू आसा म्हणून जाल्यार त्या प्रॉब्लेम येना विंगड प्रॉब्लेम येवचे पडटा त्या प्रॉब्लेम येना तसल केसा म्हळ्यार मस्त प्रयोजन जावचें आसा आनी आमगेलें तूं मस्त आमी केलें म्हळ्यार सिनियर सिटिझन्सांक कावन्सिलींग कितली की सिनियर सिटिझन्स सुसायड करच्या भायर सरता ती तांकां कसन करची म्हूण कळना त्या पुरा कडेन तेन्ना आमी ते कावन्सिलींग म्हूण सांगून तांकां कोर घेवन बदलचे भायर येवचे मार्ग कसले म्हूण सांगून आमी सांगचें तसलें केलेलें आमगेलें हें आतां तुका नेक्स्ट क्वेश्चन तूं सांगचें कसं म्हळ्यार तेजे आप्त समालोचकाले व्यक्तित्व कशें आसा काय म्हूण सांगून भारी इम्पॉर्टंट विशय हो कित्याक म्हळ्यार तागेली पर्सनालिटी वयरी ते कावन्सिलिंगाचे रिजल्ट
फर्स्ट दिवशी जाता गंभीर जावन आसका जो करशी जावचें ना तागेले पर्सनालिटी तशी डेव्हलप करची बारी अगत्य आसा दोनीच कसं म्हणून सांगलें डेडिकेशन फर्स्ट आपण आप समालोचन ताण दिव का म्हणून समस्या कसं म्हणून दाखवू नाका त्या निमित्त ताणे फर्स्ट 5 मिनिट की 10 मिनिट की 15 मिनिट की ऐकूचे भारी अवश्य आसा त्या व्यक्तित्व ताण डेव्हलप करपाची ऐकूचे मध्येच उलोवचें न्ही ताका डिस्करेज करचें न्ही संपूर्ण ऐकूचे केल्या पुट आमी कशें करता म्हणून सांगल्यार तागेलें आयकलें मागीर आमी एक अनेक ताका टास्क दिता ती कशें म्हळ्यार पण मरे म्हाका विसरून वता मस्त जण येता ती म्हाका प्रायज जालें असल कशें म्हणचे तूं तें कसन सांगलें की ती एक फावटी बरें तेन्ना केन्ना म्हणलें तेन्ना म्हाका रेफर करचें संद जाता म्हूण सांग बरयलें कसं लायक म्हणून सांगल्यार ताणें उलयतना तिका एक्झॅजरेशन जाता बरयतना एक्झॅजरेशन करचें जायना हाताक बदल कसं नास की त्या मात बरयता त्या निमित्त ताका बरय म्हणचे इतलें बरयलें मागीर तागेलें प्रॉब्लेम कसलें म्हूण सांगून समळ कळली मागीर ताका परिहार मार्ग कशें म्हूण दाखोवचें पण अशें केल्यार अशें जाता देर आर वेरियस ऑप्शन्स तुका ऑप्शन नंबर 1 हें ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 अशी पुरा सांगेल तेन्ना ताजे नंतर लिगल बॅकग्रावंडूय ताका दिवका पण कानून हा प्रकार अशें आसा तूं तेच नमून बसका म्हूण ना तुवें अशी करूं येता म्हूण सांगून अशी पुरा एक्सप्लेन करून घेवन सांगल्यार सी दॅट इज एनदर बेनिफीट त्या सांगता जाल्यार व्यक्तित्वाक गांभीर्य आसका एक गांभीर्य ताका नॉलेज आसका आता पेशन्स आसका फॉर एक्झाम्पल आता एक मेडिकल फिल्डांत तूं वैद्यकीय फिल्डांत तूं कावन्सिलींग करतना डॉक्टर जावका ताका ते कॅन्सर की TB कसन जाला की रोग कसन आसा की ताची संपूर्ण नॉलेज आसका म्हळ्यार वयना मागीर तुमी देवच्या साथ दिना दीस इज कॉल्ड प्रोफेशनल कावन्सिलींग लीगल कावन्सिलींग इज प्रोफेशनल कावन्सिलींग तुम्ही त्या सांगताना म्हाका कशें येत म्हळ्यार तुम्ही आतां सांगले ताजे ऑप्शन्स कसले म्हणून सांगता तशी तागेले ताजे कानुनात्मक जावन या लिगली ते खंयचे खंयची तुवें मार्ग घेव येता म्हूण सांगता जाल्यार ते एक मनशाक म्हळ्यार एक सल्लागाराक एक क्वॉलिफिकेशन म्हूण एक आसका म्हळ्यार ताणें कसलें एक शिक्षणेची एक ताका एक फाटींब आसूं तागेलें एक शिकवण कशें नमनेर आसका तेचे एक हाजेर एक व्यक्तित्व जालें आतां क्वॉलिफिकेशन म्हूण सांग तूं निमगेल्यार पळय हांतू अशें कॉमन सेन्स ते इम्पॉर्टंट आनी एकल्याक कन्विन्स करची कॅपॅसिटी तेवूय आसका आतां डॉक्टराक कशी प्रोफेशनल कावन्सिलींग कशी तांकां आसा ताजे नंतर आता BSW म्हणून MSW म्हणून कोर्स दिता ती तांकां ते सब्जेक्ट आसता तूं सोशल वर्क एक डिग्री कोर्स आसा तातूंत ताका एक सब्जेक्ट आसता प्रत्येकांतू तांगेलें नॉलेज अशें नंबर 1 नंबर 2 प्रोफेशनल विंगड वॉलंटरी कावन्सिलींग म्हळ्यार विंगड वॉलंटरी ऑर्गनायझेशन म्हळ्यार आमगेलें तसलें ऑर्गनायझेशनांतू आतां ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फावंडेशन आनी ते दितना तो विंगड खंयचे कडेन गेल्यार ताका तें व्यापारीकरण म्हूण दिसता म्हळ्यार तांणी हागेल मात्र पळोवची न्ही तांगेलें ಸ್ವಲ್ಪ पळोवचें आसा आतां फॉर एग्जाम्पल आमी कोणें जावं येवन म्हाका सहाय जावका म्हूण सांगून निमगेला म्हणलें की तेन्ना आमी ताका अमकी वाट आसा ऑप्शन्स आसा म्हणटाची ते ऑप्शन वकील दिना कित्याक म्हण जाल्यार कोर्टा वचची एक ऑप्शन म्हूण सांगून तो इन्सिस्ट करता सहज जावन कित्याक म्हण तागेलें तें बिजनेस ते त्या निमित्त वॉलंटरी कावन्सिलींगान कशें जाता म्हण जाल्यार तागेले निमित्त कसलेय लाभ जाय नाशिल्ले आशिल्ल्याक वॉलंटरी म्हणचे तागे निमित्त आमकां कसलेय लाभ घेवचे ना तेन्ना विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटॅच म्हणटा पळय ते म्हळ्यार समाजाचे बरेपणा खातीर मात्र दुडवा खातीर न्ही खंयचेय बेनिफिटा खातीर न्ही
खंयचे बेनिफिटाक तांकां लिंक आसा म्हूण जाल्यार तुगेलें आप्त सलहे समजता म्हणान एक गॅरंटी ना. तेच जाल्या निमित्त हातूं क्वॉलिफिकेशन कोणा जावका म्हळ्यार प्रोफेशनल कावन्सिलिंगाक तांकां क्वॉलिफिकेशन अवश्य जावन जावका. त्या निमित्त आतां प्रोफेशनल कावन्सिलिंगांत आनीक फॉर एक्झाम्पल डॉक्टर मेगेले केस येयले पण इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग केस. डेंटल डॉक्टर एगेन्स्ट एक केस एकले आयला म्हाका एक ताणें डेंचर कोरून दिलें. ते डेंचर म्हाका समजायना मस्त कश्ट जाता हें येता हांव तिका वापसून दिल्यार तो ते जायना ते समजता तूं घालता राव समजता घालता राव समजता म्हाका जायना सर कसलेपणी म्हाका एक हें करता म्हणून हांव म्हणलें वय जायत तूं बरोवन दी तुगेलें म्हणलें. त्या डॉक्टराक फोन केलो तो म्हगेलो स्टुडंट तेच निमित्त जाल्लें तें ताका हांव आपयलो पण म्हाराज सर ताका 3 फावटी हांव चेंज करून दिलें कितलें चेंज करून दिलें रे ताका तें समज जायना म्हणून ताणें एक सायंटिफीक पेपर हे हाडून दिलें तांगेले डेंटल मॅगझिनान तूं जर्नला पब्लीश जाल्लें. तातूंत देर आर अबाउट 7 to 8% ऑफ द केसीस तांकां कसन जालें रे समजायना. तांकां कावन्सिलिंग करची कशी म्हूण सांगून तांकां बरयलां तें हांव वाचिल्लें. त्या डॉक्टरान सांगिल्लें जाल्यार जायनाशिल्लें. ताका हांव सांगलें पळय चेडा तुका एक काम करी तुगे तोंडांत एक केस म्हळ्यार बारीक सपोर ताजे सपोर कसो ना तुका तोंड आस म्हणलें की कम्फर्टेबल जाता तुका ना कशी फुडें कोण ते केस भायर काडचे पळयता वय नवें त्या वय सर जाल्यार इतले व्हड अनेक तूं आशिल्लें तेन्ना ते सहज नवें चोर दीस सत दिवस पळय जाता 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 मागीर तुका तें विसरता तें आसा म्हणून विसरता पळय म्हूण सांगलो. सर्त दिवस नंतर कारण तो हांवें सांगलें वय सर तूं सांगिल्लें सम हांव जालें तितलें कस्टन जाल्यारय आसा म्हणून कंटिन्यू केलें आतां म्हाका समजलें म्हणून दीस इज कावन्सिलिंग. त्या निमित्त तेच आतां तेच तागेले डॉक्टरान सांगिल्लें जाल्यार तो ओपन आशिल्लो तुगे समना म्हूण तूं केलें समना दूड घेतला म्हण अशें हें वॉलंटरी कावन्सिलिंगांतू हे पुराची मस्त बेनिफिट्स आसा कित्याक म्हाका तें वय न्हय म्हळ्यार म्हाका कसलें लाभ ना. आता तुम्ही एक आप्त समालोचन कोरका जाल्यार कसं पुरा विद्यार्हते जावका एक मनशाका म्हूण सांगलें म्हळ्यार एक काउन्सलराक कसं नमनेच पुरा एक क्वॉलिफिकेशन जाय म्हूण सांगलें. आता शिके फूड तुम्ही कसं पुरा विषयारी एक आप्त समालोचन कोर येतं म्हणे सांगलें तशीच दुसरे कसं पुरा विषयान तू आम्ही काउन्सिलिंग कोर येतं. मेडिकल कावन्सिलिंग पळयलें आमी लिगल कावन्सिलिंग म्हणून कसं म्हणून पळयलें हें पुरा प्रोफेशनल कावन्सिलिंग. अपार्ट फ्रॉम दॅट सोशियल कावन्सिलिंग म्हणून सांगून आसा. सोशियल कावन्सिलिंग म्हळ्यार आतां एक जनसामान्याक ताण सोसायटींत इंटरॅक्ट करतना ताका मस्त समस्या येवच्या पुरो ते लढाई जावन घेवन जावचे पुरो बट ताका प्रॉपर अंडरस्टँडींग नाशी ते लढाई जावचे पुरो तागेल मट्टाक ताणें सम केलें सम अनेकल्या मट्टाक तो सम न्हय असल कॉन्फ्लिक्ट ओपिनियन म्हणणारी ताका ते सम करचे कोण हे म्हणून करचे कोर्टा वचत जाता जायना. सो समबडी शूड टेल हिम हें तशें माऱ्या अशी हेंच सम म्हूण सांगता एकले मध्यस्थीक जावका पंचायतीके म्हणून म्हणटात. करेक्ट सी ते फुडले कन्सेप्ट आतां ताका व्हड नाम दिवन घेवन कावन्सिलिंग म्हणटात तेच जाल्लें न्ही. आतां मस्त जे नामगेले येवन निंबूचे आसा सर म्हाका अशें जाल्लें आनीक एक म्हाका न्याय जाल्ली आनीक समजाय न्ही म्हणून सांगून तसं पुरो केस आसा आमगेले आंतरजातीय हँडल करतात तेन्ना विंगड कसं कावन्सिलिंग म्हूण पळया. ते रिसेंटली एक रोग आसा ते कसं म्हणून जाल्यार ड्रग एडिक्शन व्हेरी सिरियस कन्सर्न हे. Drug addiction is a social problem. It is not a medical problem. It may become a medical problem. त्याच घेऊन जाऊ शकते पुरो. अल्कोहोलिझम त्यामुळे एक समस्या आहे. आता रिसेंटली अनेक कसं झाला म्हणून ए लिव्ह इन रिलेशनशिप म्हणून येता
आता म्हळ्यार वाडीक जेवचे फुडेच वोट रावप वोट रावचे आता वाडीक जाल्लेले कसन म्हूण सांगून आमगे कानून आनी तसं तर जे फूड जाल्लेले तांणी वोटू राबल्यार कसन जाल्लें म्हूण सांगून कळना तेन्ना तांगेर आयिल्ले समस्या कोण पर्याय करचे एक उदाहरण सांगता अर्थ एक 2 जण स्टुडंट्स तांणी वोटू राबता आशिल्ले तांगेले घर कडेन गोत की ना की म्हूण सांगून म्हाका गोतना बट कसन जालें म्हूण सांगल्यार अशी ती कितकी एक 2 की वर्स जावून तांणी एक डिफरंट एका अपार्टमेंट घेवन राबता आसाची अशी कॉलेजाक वता आसाची तांतू कशें की एक समज प्रॉब्लेम जावन घेवन ती चेल्ली केली मेल्ली पळय ती मेल कुडले आतां लिगल प्रॉब्लेम आनी हे 2 प्रॉब्लेम कशे आसून पळया ताका क्रिमेशन करचें नो कसलेंय रायट ना ते क्रिमेशन कसं करता जाल्यार तिका ल्हान अम्मान येवका ताणें अमेरिका देखून येवका म्हळ्यार मर्ड इजोळोच्या ताका कसले अधिकार ना खंयचेय अधिकार ना ताका ती कोण ती टोटली स्ट्रेंजर ह्या पॉयंटाचेर वोट राबून आसतना तांणी जाल्यार ताका कसले कानुनात्मक जावन रायट ना कसलें करचें ना ताणें जालें न्हय ताणें थंय घेवन आयलीची सो दे इन्सिस्टेड ऑन पोस्टमार्टम ते कितले प्रॉब्लेम जावचे म्हळ्यार ते सुरवेक कळना तसान पुरा आतां करतना आतां तांकां कोणाक असल प्रॉब्लेम आसा पॉसिबिलिटी आसा म्हणून कळना हे पुरा हे अनुभवान शिकचें तेन्ना कसं कसं ऑप्शन्स आसता तांकां कसं कसं ऑप्शन्स येवका जाता अशें म्हणून ते सगळे दोनी फॅमिलीज आमगेली आयिल्लीची म्हळ्यार एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक विशय सांगचे ते ऑर्डिनरी लायफान तो आमकां तसो एक प्रॉब्लेम आसा म्हणून कळना जशें जावन घे न्हू ड्रग एडिक्शना वटू असले एक सोशल प्रॉब्लेम्स येवचे आसा मागीर सहज जावन घे न्हू सिनियर सिटीजन्स ते एक स्पेशल कॅटेगरी जाल्यात पूण ते सिनियर सिटीजन्स म्हणून नासले कुडू कुटुंबांतू एक सिनियर सिटीजन म्हणून सांगून प्रश्न येना आतां तूं अर्न करता आस बापूस अर्न करनाची तांकां काम करच्याक कुडवना कसलें ना तांकां बायल बामणांक चेडवांक आजोशी और आजी तिची चड जाता नवे 5-6 जण चेडूं आसूं म्हूण जाल्यार हांवें कसला पळोवंक येवका आनेकल्यान कसं पळोवंक येवचें अशी पुरा जातना तूं कितलीय कायद करी कसलेंय करी कानून करी ते खंयचेय कानुनाक कर जाल्यार कसं जाता म्हूण सांगून एक प्रश्न येता एक लूप होल तांणी सोदून काडपाची नाही एका कोर्टाक गेले म्हूण जालें कोर्टाक गेले कितली 1 वर्स की 2 वर्स गोतना तेमकां मागीर ते एक जजमेंट येता त्या जजमेंटान पुरो जाणान 2-2 म्हयने राबोवन घेवका म्हूण सांगून जालें म्हणलें की दॅट इज रॉंग तर तसं जजमेंट पळयलां हांवें पुरो जाणान राबोवन घेवका पुरो जाणान उठो दूड दिवका म्हूण सांगून घेवन तांकां उठाच्या कुडोर जाल्यार दूड दिल्यार कसं पळयचें ना असल केसान तूं पुरो पळय वॉलंटरी कावन्सिलींग इज ओनली द आन्सर सोल्युशन तांगे विंगड खंयचेय आन्सर ना वॉलंटरी सोल्युशन्सान तूं तांगेले चेडवांक कन्विन्स करून की हें पुरो सांगचें आसा तशी आमी तेवय आमगे ऑर्गनायजेशन करता जाल्यार मस्त खंयचे पॉसिबिलिटीज आसा कावन्सिलिंगांत तूं म्हणटा हें जे शिक्षणांत आनीक शिक्षणांत कावन्सिलिंग म्हळ्यार खंयची कोर्स आवच म्हणून गोतना करियर गायडन्स म्हणटा ताका तेन्ना शिक्षणा विशीं सम नॉलेज आशिल्लें कोण की ताण मात्र हे समस्या परिहार करचें जाता त्या निमित्त हे पुरो वेरियस एवेन्यूज तशीच अनेक विषय कसो आसा म्हळ्यार चेडूं सुसायड करून घेवचें म्हळ्यार 10th स्टँडर्ड रिजल्ट येता रिजल्ट येवन फलितांशान तो फेल म्हूण येता ना पास मारली कुल ताणें जीव काण घेवचे त्या एक कावन्सिलिंगाची फील्ड आसा म्हणलें ते व्हड एक आतां नवेशी ते एरिया ताज्या फुडेची डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आनी तांची पुरा मस्त जागृत घेवची आसा पाय रिजल्ट येता अशी त्या निमित्त असल पुरा सोशल कावन्सिलिंगांतून जावचें खंयचेय मेडिकल कावन्सिलिंग ना ऑर लिगल कावन्सिलिंग ना तांकां कसान लिगल कावन्सिलिंग करचें त्या निमित्त सोशल कावन्सिलिंगाक कितले जण आसल्यार ते दुखूर जाता कित्याक म्हळ्यार मिगेल मटाक हें देवाल काम म्हणून लेखता जीव दिवची देवाल काम न्हय रक्षण करचें देवाल काम न्हय एक मनशानय एक करूं येता म्हूण सांगून आमगेले मस्त अनुभव आयला
आता पळोवचे गेल्यार आता आप्त सलहाचे आय आम मस्त चढला म्हण हांव लेखता म्हण नवे नवे विशयार आमकां आप्त सलह दिवचे साध्यते आसा म्हणून फुडली अशी ते एक पळय चार मात्र कसं म्हणजे एक डिव्हिजन्स 4 विभागा मात्र सांग तशने आता नमुनवार विभाग आयल्यांची म्हणजे आता कानूनांतूय तशीची कानूनांतू विंगड विंगड जजमेंट आयिल्ले तेन्ना ऑपोजीट जजमेंट्स आयिल्ले तेन्ना समकंचे म्हणून ताण निमगेले वकील लावूस का ताजे बदलाक ते स्टडी केलेले कोणी आस म्हणून जाल्यार तांगेले वचून आप्त सलहे घेवचे आसा पळय ते एक समज या आता आमगेले ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फाउंडेशन या मानव अधिकार रक्षण प्रतिष्ठान आसुकून तुम्ही मस्त जना काउन्सिलिंग करून तांगेले रक्षण केला तांके मना समाधान दिला म्हणून तुम्ही इतले उदाहरण दिवन सांगले तशी अनेक तुमगेले उदाहरण आसा म्हणून हांव लेखता तशीची तुमगेले प्रतिष्ठान आसुकून कोरू जायनातील कसले एक काउन्सिलिंग आशिल्ली न्ही काउन्सिलिंग निमित्त कसन रिझल्ट येता म्हणून सांगेल दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट आता म्हाका निमगीतल कोणें आस का केअर काळजी करतलस का म्हणून तितलें तशें आता केलो पटी कशी म्हणल्यार कानून गुत्तस पुरा गुत्तस तर तागे समस्या सांगची कशी म्हूण कळना ताका तेन्ना ताका वाट दाखयता आसा त्या आमगेल्या ऑर्गनायझेशनान तें करचें आसा त्या निमित्त आमगेल्या ऑर्गनायझेशनान कसन करचें म्हूण सांगून एक प्रश्नाक एक सिनियर सिटीजन चालकी आसा अनेक पळय हांतू तांकां कानुनी कसन म्हूण गुतना म्हळ्यार तांकां कश्ट येयले मात्र कळटा कितली जाण तांकां लिगली मोज करनासता आदी खंयच्या कितें आतां म्हाका एक कार घेवचें आसा अम्मा तूं दसखत घालच्यो म्हूण सांगी न्हू तांगे सगळे प्रॉपर्टी मारून घेवचे आनी भांगर काडचे न्ही आतां ते लिगली तांकां कळना असल सायन घेतला म्हूण तांकां कळना असल केसान तूं आमगेले घेवचे आतां पळय ते पिक्चर अपलोड पळयत न्हू ती कॅन्सर पेशंट सर्जनचेर आज ती खातीर मारून घेता अशी तिक पळोवन घेतली कोणें नांची ते बेंगलोरची केस ते ती आमगे व्हॉलंटियर ती बायल मनीस ती सांगता ती कॅन्सर पेशंट तांचो 6 जाणांचेर म्हाका आपोवन घेवन न्हू तांगे हे पळय कानूनान जायना कोर्टान जायना हे खाली कावन्सिलिंगान मात जावचे कडे 6 जाणांनी तांगे आस्ती आम्मा बरोवन दिले ती मरत म्हूण गो तसो जाल्यार तिका डिसेंटली पेटोवचें तुमगेलें कर्तव्य हें तें सांगून तांकां कन्विन्स केलें मागीर दॅट वॉज पॉसिबल अशेंच पळय चडान बडवान भायर घालेले असलें पुरा पळय प्रत्येक केसान तुमी पळयत केलो पटी एकल्यान 2 जाणां सांग आमी एक ग्रूप जावन घेवन कावन्सिलिंग तें आसा आमकां अशी जालां तुका मात जालें न्ही म्हळ्यार ते कश्ट भारी व्हड म्हूण सांगून तांगेलें एक आलोचना ताजे नंतर आमगेले मॅट्रिमोनियल केस अनेक त्या मॅट्रिमोनियल केसान तूं कितले कश्ट जाता म्हूण सांगल्यार आमकां तांणी कोर्ट थ्रू करची एक नेगोशिएशन ते विंगड मिडिएशन म्हणटा ताका एक वकिलान करचें तें मिडिएशन तर एक पटी कोर्टाक गेल्यार मस्त प्रोलॉंग जावन वता जाल्यार तेची आमगेले तसले ऑर्गनायझेशनान ते केल्यार 2 जाणांक कन्विन्स करून न्हू पळया तुमगेले 2 जाणां फॅमिली विचार पेपरार येवचे आतां कोर्ट आयल मागीर ते पब्लीक डॉक्युमेंट एनीबडी कॅन अप्लाय अँड गेट द जजमेंट तांकां कोणें निमूय जालना ते कसले रस्त्यार येवका त्या निमित्त तुम्ही कसले करून समाधान करून बेस्ट कसं सोल्युशन म्हणून सांगून तुम्ही कसल्या करनाची म्हणून सांगून आमी कसं सांगता म्हणून जाल्यार हे कम्युनिटी वायज जावका म्हणून उदाहरण सांगता आता कितली जाण मुस्लीम फॅमिलीचे आमगेले येता ती आमकां अशीच जाता मॅट्रिमोनियल म्हणून धरया तेन्ना हांव मुस्लीम फ्रेंड्सांक तांकां फोन करून सांगिल्लें आसा पळय तांणी आमगेले कसले येवका तुमगेले मसिदी लेवलार की नवे क्रिस्तांवांच्यान
चर्चा लेवलारी असले काउन्सिलिंग सेशन्स कसले करचाना आता आमगेले GSB चिल्ली तुमगेले मुस्लिम लॉयर आला की काउन्सिलर लायले री ते समजातो बाय तशी म्हणून सांगून आता करून घेऊन आमगेले मस्त काउन्सिलिंग सेंटर्स विंगड करून केला आम्ही मार्गदर्शन हांव करता जाल्यार तुमगेले एक सेंटर म्हणून कर का अशी म्हणून सांगून घेऊन ह्या पुरा पॉसिबिलिटीज आसा आता काउन्सिलिंग नीड कितलाच म्हणून जाल्यार ते मंगळुरात असले एक समाजांत उणे म्हळ्यार एक 25 जावका कितकी कडेन पळयलां मंगळुरा दाखून उडपा येता ती कारवारा दाखून येता ती बेंगळुरा दाखून येता ती म्हळ्यार थंय आतां जेन्ना कसं जाला म्हळ्यार कसले सोशल वर्क जावका बाय हांव डोनेशन दिता मरे टायम दिवच्याना आमी गेले ना दूध दिवचे तयार आसाची दूध दिवच्या तयार आसाची जाल्यार हे असेल काउन्सिलिंग म्हण सेशन्स करून घेवन कसं की समाधान करून घेवन एक कुटुंब रक्षण करची एक प्राण रक्षण करची की असल कसं नाही म्हणून जाल्यार तांतू भारी मागशी पावता ती कित्याक मागशी फुडें सरतात म्हणून जाल्यार एका जावन घेवन म्हाका कसं लायक आमगेले कसं प्रॉब्लेम आसा ते प्रॉब्लेम तांगेले म्हणून सांगून जाल्यार तांगेले प्रॉब्लेम कोणेय सॉल्व करचो जायना तिले ते प्रॉब्लेम आता कोर्टा वचून सॉल्व केलं तर कोर्टा वता आशिल्लो तो जाल्यार असल पुरा कशी खंयचे कोर्टा वरचे ते निमित्त आनीक एक मस्त नमून आसा ते आनी एक फावटी आमी डिस्कस करुया त्याची एक आप्त सल्ला म्हळ्यार इतली व्हड एक ब्रांच इतली तांतू पाऊल आसाची म्हूण सांगून तुम्ही दाखयले एक संक्षिप्त जावन दाखयले आता मुखार सोनू आमगेले यात भाग 1 जाला इतलीची आप्त सल्लाहाचे भाग 2 निंतू तुम्ही मुखार सुनू कसं पुरा विषय असा हांतू आणि तो कसं नमनेच पुरा माहिती मेळू साध्य आसा म्हणून पळोवया इतले विषय आमकां आमगेलो तो उलोवन भासाभास केलेले डॉक्टर रवींद्रनाथ शानबाग हांकां धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर माम नमस्कार तशीची आमगेल सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हण मागता